गोंयांत नातलांची परब भोव उमेदीन आणि पवित्र भावनेन मनयतात। पावला पावलार लोकांनी बाळ जेजूच्या जल्माच्या निमतान केल्ले ल्हान व्हड गोट्यांचे देखावे पळोवपाक मेळटात। पळोवया फोंड्या आनी साश्टीतले कांय ऑडलायने देखावे। माझे नाव मेल्विन फेर्नांडीस आणि माझ्या डॅडीचे नाव मिगेल फेर्नांडीस। पयलीं सद्याक हांव सगळेच गोंयकारांक मेरी क्रिसमस फेलीज नाताळ म्हणून विश करता। तशेंच येता तें नवें वर्स 2024 सोमेस्तांक बरें दिवचें म्हणून हांव मागता। अखरी म्हाजो डॅडी 50 इयर्स जालीं करताले तेजे उपरांत हांव जालो, हांवूय करपाक लागलो डॅडीच्या बराबर। अखरी भात आमी इको फ्रेंडली करताय। All 3 king palaces are made up of bricks, pavers, footpaths. हे सगळें करताय आमी आनी हो आमी एवरी इयर करताय। वी स्टार्ट दिस ट्रीप ऑन 20th of November आनी आमगे फिनिशींग करून सारको 24th of December काबार जाता। जो ट्रीप करपाक आमी तास काडटा आनी हो ट्रीप आमी करता दोगूय जाण। केन्ना भायर आमचे गोंयकार फोंडेकार खूब लोक येता, पाचेचो लोक येता आनी ते एकामेकाक वचून सांगता भायर फोंडेच्या आपता फोंडा आनी ते लोक येता आनी आमचो गोटो पळोवपाक येता। तो आमकां एक अभिमान दिसता की बाबा भायलो लोक येवन गोटो पळयता तेन्ना आमकां बरें दिसता, जिवाक उमेद येता गोटो करपाक। कितली चवथा गोठो बी आमी 12 तारीख सुद्दां दवरता। लोक जेन्ना येता पळोवपाक आनी लोक सांगता बाबा काडनाका दवरा आनी लोक येता चोवपाक येवपाक। आमी खूब जाणां मॅसेज दिला की हांगा फोंड्या मिंग्यार आनी तेजो चेडो गोटो करता बरो आसता म्हणून। हांव रिचर्ड काल्लेला, हांव रावता सांताक्रूज पोंडा गोवा। हो आमगे वर्सावळीचो गोटो पयलीं आमी ल्हान आसतना ल्हान करतालीं, बट गेल्या 15 वर्सां हो आमी व्हडलेच केलीन करतले। आनी आमकां लायक हो आमगे गोट्यान सगळें नॅचरल आहा, प्लास्टीक आनी केमिकल्स ना ते यूज केलो ना आनी आमी अशी विलेज सीन अशी दाखयला नॅचरल। सो मातये घरां झाडां ते सगळें आहा। आमी आमकां लास्ट 2 इयर्स आमी फर्स्ट प्रायज घेतला ऑल गोवा कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज बाय आर्ट एंड कल्चराक। लास्ट 2 इयर्स आमी फर्स्ट येयले, त्या फुडें आमकां प्रायज मेळटा, वर्सानूच मेळटा। त्या भायर आमचे फोंडा तालुका मागीर सावथ गोवा तालुका हे आमकां प्रायज मेळटात। आमी चडशे नॅचरल करता आनी आमकां सुमार 1.5 म्हयनो लागता परफॉर्मन्स करपाक, ते शेत किलोवपाक हें करपाक आनी ते मोठे मोठे फातर आसा ते उबारपाक आमी 1-2 लेबर यूज करतात। आनी आमचे हे फाटी वॉटरफॉल मातशें चड व्हडलें दाखयता आमी आनी तसो क्रीम व्हड दाखयता, कित्याक क्रीम आमचो मेन आसा। जेजू सिजन जालो आमकां संस्कार हाडपाक, पीस सुद्दां हाडपाक। Hi, I'm Niva and this is my family. Angel, my daughter, Amnon, my son, and Amnon, my husband. And we are wishing you all a very happy and Merry Christmas. This season is so wonderful. The feeling of it is so good. की आमकां उर्बा दिता आनी हे वातावरण सामकें उमेदीन भरलेलें आसा। तर आतां हे क्रिसमस तयारी आमी चालू केली, ते डिसेंबरांतल्यान स्टार्ट केलेली। ती स्लोली लायटी गोटो स्टेप बाय स्टेप मागीर डेकोरेशन्स स्वीट्स हे सगळे
दिसा पावली हांगा उमेदीन खुशीन आयचो दीस साजरो करपाक तुमचे बरोबर आनी तो आमचो गोटो जो केलोलो आसा हनुमान तिरीस लास्ट 30 years तो आपल्याची गोटो करता विदाउट पे whether he is sick or however it is तो आपल्याची गोटो करपाक विसरना भायर सरता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, रमेश नायक राऊत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी.